मडगांवां पीडीए होलसेल फिश मार्केटची सामकी अवतिकाय जाल्या। सगळ्याक चिखल आणि घाण पाठवल्या। पीडीए फकत पयशे घेता मात मार्केटाची जतनाय घेवपाक दुर्लक्ष करता असो आरोप ऑल गोवा होलसेल फिश ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम हांणी केला। तशेंच 10 दिसां भितर मार्केट सारके करूंक ना जाल्यार पयशे फारीक करचे नात अशी शिटकावणी अध्यक्षान ह्या वेळार दिल्या। तशेंच शिष्टमंडळाच्या माध्यमांतल्यान मंत्री विश्वजीत राणेची भेट घेवन मागण्यो पुराय करतले अशें अध्यक्ष सांगता। प्रश्नच ना न्ही। एक एफडीए चेक करता बॉर्डरीचेर, एक हांगा कारवार बॉर्डर आनी एक सावंतवाडी बॉर्डरीचेर चेक करता। प्लस हांगा येतकीर गाडी ओपन करपाक दिना एफडीए, पयलीं ते नुस्तें व्हरून सेकंड टेस्ट करता आनी तुमकां कोणाक जाय जाल्यार थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, एनी टेस्ट आमी रेडी आसा। पूण आमी आयज पर्यंत बरें नुस्तें दिलां, ऑल फ्री नुस्तें दिलां आनी हेजे फुडें दितले। कोणाक कितें डावट आसा तेणें हाडून टेस्ट करपाचें आनी एक करा, दुसरे तिसरी एक घाल, चवथी घाल, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। आमकां एफडीए सरकारान जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटान कितें करो 10 देखून टेस्ट करो, आमकां प्रॉब्लेम ना। रेल्वेचें नुस्तें कितें आसा पळय, रेल्वे तेन्ना लोड करता आसतना प्रॉपर तेगे पेपर नासतना खंयचें नुस्तें लोड करना तेंचें डॉक्युमेंटेशन आसता। रेल्वे तुका इलिगली कांयच करपाक दिना, तें क्लियर जावन येता हांगा, कळ्ळें तुका न्ही। सो नुस्त्याचे बाबतीन हांव तुमकां सांगता, एफडीए जावं दी आनी खंयची डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटरी अपॉइंट करता टेस्ट करपाक, वी आर वेलकमिंग दॅट, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग दॅट, वी हॅव नो इश्यूज।